आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर जे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत तशेंच गोव्याचे आरोग्य मंत्री आसा विश्वजीत राणे त्यांच्या अगेन्स्ट पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक आयिल्ले। कारण म्हटल्यार आमी पळयता की हालींच ह्या 2 दिसां पयलीं आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक स्टेटमेंट केल्लो की गणेश चतुर्थी साजरी केली म्हणून कोरोनाचे पेशंट मोठ्या प्रमाणात वाडले। हांव ह्या गोष्टीचो निशेध करता कारण आमचे जे गणेश भक्त आसा तेंच्यो भावना ह्यो दुखावलेल्यो आसा। कारण आमी पळयता की गणेश चतुर्थी हो जो सण आसा तो आमचो सण हो मोठो सण आसा, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात साजरो करता आणि त्या गणेश चतुर्थीच्या बद्दल डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आहा ते उलयता हें मोठें आमचें दुर्दैव आसा, म्हणून हांव ह्या गोष्टीचो निशेध करता। दुसरें हांव म्हणटा की आमचो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा गोंयाचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे त्यांनी एक भाश्य केल्लें की गणेश चतुर्थी आहा ती फेब्रुवारीन साजरो करच्यो म्हणून। म्हाका एक म्हण याद येता की लोकांक सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण। कारण त्यांनी उलयल्लो की फेब्रुवारीन चवथ साजरी करची म्हणून, पण ह्या मनशान जो आरोग्य मंत्री आणि एक जबाबदार गोंयचो व्यक्ती आसा तो त्या मनशान आपल्या घरात चतुर्थी साजरी केली। म्हणजे तूं एक दिशाभूल करता लोकांची की तूं गणेश चतुर्थी फेब्रुवारीन साजरी कर म्हणटा आणि स्वताच्या घरात मात्र तूं गणेश चतुर्थी साजरी करून मोकळे जाता। म्हणून ह्या हेतून की गणेश भक्तांची जी भावना आसा ती दोन्ही जे मुख्यमंत्र्यान आणि आरोग्य मंत्र्यान दुखयल्ली आसा।